आज सरकार आणि दोतोर प्रमोद सावंत रिप्लायक आमी सांगलेलें की तुमी करप्शन चलता तेजेर उलोवया म्हणून जे लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन आहा ज्या पाड जाता तेजेर तो उलोवंक ना टुरिझम सेक्टर हाचे ज्या पद्दतीन आज दुरुपयोग जाता तेजेर तो उलयना आज ज्या पद्दतीन अनएम्प्लॉयमेंट जॉब्स वी क्रिएट केले कोणा हुंच डिपार्टमेंटान क्रिएट केले IPBक आमी एक्सपोज केले एड्युकेशन डिपार्टमेंटान जे सरकाराक जी NEP पॉलिसी हाडली ती NEP पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक ज्या पद्दतीन सरकार मुखार चल्लो आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना स्ट्रक्चरल ऑडिट सादारण तेणें आमकां कालच्या दिसाक आश्वासन दिलेलें की सगळे उरलेले एड्युकेशन जे शाळा आहा तेजी स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाक तो मुखार सरतलो म्हणून विदीन 31 मार्च हें करतलो म्हणून दूख जाता कित्याक मुखेलमंत्री जेन्ना कालच्या दिसाक उलयलो TCPचे कांयच उलोवंक ना आनीक खास करून म्हाका दिसता वेदर दिस इज स्मार्ट राजनीती और वेदर ही डिडंट वॉन्ट टू टॉक और वेदर ही वॉज नॉट अलाउड टू टॉक इज अ बिग क्वेश्चन मार्क आज दीज आर इश्यूज 5 lines in the budget on TCP, just 5 lines in the budget. He didn't speak about the environmental destruction. आज गोंयान जी पॉट डिबेट चल्ल्या गोंयभर जे लोक बोवाळ मारतात की आमकां हे सेक्शन रिपील करपाक जाय आमकां हे सेक्शन नाका हे सगळ्यांचेर मुखेलमंत्री जेन्ना आमदाराक आझाद मैदानाक वयलो थिंगा इतले प्रोटेस्ट जाले मुखेलमंत्री कांयच उलयना गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी हो प्रश्न हांवें ताका घातलो काल आणि तेणे आश्वासन दिला की टेरी म्हणटा ती एजन्सी आणि तो पेरी हो कोण आला ते हे बेगीन करपाक जाय त्या पद्दतीन आज उदक ना रस्ते ना टॉयलेट ना सगळे कांय ना सरकारा कडेन दिवपाक कांयच ना लोकांक फक्त दिल्लीचे वर्मा आणि शर्मा हिंगा येवन कॉलनी करपाक सोदता आनी हे बंद जावपाक जाय आयच्या दिसाक जेन्ना TCPचे डिमांड आहा म्हाका दिसता इनफ इज इनफ बाब फेर्दीन रिबेलोनूय जे बील दिलेलें आसा आमी जे पयलेंच जेन्ना मेळ्ळें त्याच दिसाक 15 फेब्रुवारी घातलेलें कालच्या दिसाक एक रिमांयडर गेलेलो आसा टू द TCP डिपार्टमेंट टू द फायनान्स डिपार्टमेंट and this reminder this bill needs to come in this session. We need to, I believe all the opposition MLAs have moved this bill and this bill there has to be a debate. This is our right. एका कसले फायनान्शियल प्रोविजन नाका बेटिंग लॉ डिपार्टमेंटाक गेल म्हणून हांगा आयको येता बट बेसिकली टुडे द वे रेकलेस सेल ऑफ गोवा अक्रॉस द स्टेट वी विल एक्सपोज हाउ today the department of TCP has become a department fighting cases in the court. All matters are sub judice. All the sections are sub judice. त्याच पद्दतीन म्हाका दिसता हेल्थाचे आज खूब गरजेचे डिमांड्स आसा ज्या पद्दतीन आज GMCचे लोड येता जे केसीस वाडत आसा केसीस कॅन्सर केसीस वाडटा द स्टेट्स वी विल एक्सपोज हाउ डायबिटीज इज इन्क्रीजिंग how the infrastructure is not supporting the existing system. PHCs, UHCs, CHCs have failed the system. Everything is going as referral. त्याच पद्धतीन फॉरेस्टान जे हो सरकार जेन्ना 2018 तेमी एक एफिडेविट दिलेले आसा की द टायगर्स आर पार्ट ऑफ द एपेक्स प्रेडेटर सिस्टम इन द स्टेट ऑफ गोवा 2008 ते म्हणूंक लागले टायगर इज पार्ट ऑफ आवर फॅमिली आणि आता लेटेस्ट जे पण सांगता ते मोठे टायगर आहे ते टुरिस्ट सो तीच एफिडेविटान तांकां टायगरां टुरिस्ट केले म्हाका खबर ना हो सरकार कितें लक्ष तेंचें तांकां जायते भाशेन हें कोत्ता मादयज पासत खूब क्रिटिकल हो इश्यू आसा दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दॅट आय पुट to the WRD minister about this tiger reserve. It needs to be implemented. It is in the interest of the state. It is in the interest of our future generation. Ejeru ami sangtole women and child development we will talk today. But the matter is that the speaker should give us time. It is our right and definitely we will fight for all the issues that are being debated. युरी बाब TCP चेर जेन्ना उलयता पळय फाटले फावटी तुमकां सगळे सबज्युडियस म्हणून रिप्लाय मेळटाले सो ह्या फावटी तशेंच मेळटले अशें दिसता तुमकां ना चो रिप्लाय तेम दिलो है लास्ट टाइम हांवें सांगलेलें सबज्युडिस जाल्यार सबज्युडिस डिपार्टमेंट एक खरा बट जोरी तर TCPचे सगळी परिस्थिती जोरी तर चोयल्यार आज एवरीथिंग टुडे इज चॅलेंज इन द कोर्ट TCP is a major litigation partner spending 8.5 crores rupees today
to defend its cases. 8.5 crores. Sogle lawyer eta. This is people don't want this. It is the duty of the government to take a call on this, and the bill that is been put up needs to be taken up, and we will push for it. तुम्ही म्हणले मुख्यमंत्री TCPचे बद्दल कांयच उलोवना, जस्ट 5 lines इन बजेट म्हणले. तो एक फावट TCP मिनिस्टर सांगता मुख्यमंत्री आमी एक आसा म्हणजे बरोबर आसा. ताचो 5 लायन बजेटीन दिला. कालच्या दिसाक एकूय लायन उलयला, एक उत्तर उलयला. इट वॉज ओनली वेन आय आस्क्ड हिम अबाउट द कॅरिंग कॅपॅसिटी, अबाउट द एनवायरमेंटल डॅमेज. ही सेड दॅट ही इज गोइंग टू टॉक. सो हांवें सांगिल्ले ते भाशेन हें हांग कोटोलें ह्या दिसांनी. हे मुखेलमंत्री गेले स्ट्रॅटेजी ओ स्मार्ट राजनीती टू स्टे अवे, ओ वेदर ही इज बीन फोर्स टू स्टे अवे. दिस इज अ क्वेश्चन दॅट वी विल नो. युरिबाब काल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान म्हटलं की LOP इज डुईंग डबल स्टँडर्ड ऑन स्टाफ सिलेक्शन. कितें हमारे चोय, I do not want to get his input seems to be that he's getting it from various sources ahead from every corner, every department. आमान सध्या जमनी वाऱ्यान आहाय सोर्सीस पयल्या एअर होस्टस आनी कितें तेगे जायत सोर्सीस आहाय. आमकां बाबा हांव वाऱ्यान, हांव पायलट, बट आय एम ग्राउंडेड एंड आय एम वर्किंग टुवर्ड्स द वेलफेअर ऑफ द पीपल. तुमचे सोर्सेस ना सोर्सीस कितें आहा मरे, एक म्हणटा देर शूड बी सम डिसेंसी. The taxi driver's chief minister has clarified. Yesterday, chief minister clarified that there was no fight there. So why is this allegation? And they have asked the transport minister to clarify. Are you are working in the interest of the state? You are working in the interest of taxi drivers, or you are working in the interest of a private entity called Goa Miles? For whom are you? Are you working for them? Or whether the air hostess comes from this Goa Miles department? That needs to be checked. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.